आज जो हांगा इन्सिडंट जाल्लो आसा व्हडपान शाळे फाटल्या प्रायमरी स्कुलान तो एक्चुअली दुर्दैवी आसा, वायट आसा. आयज आमचो सरकार आसा ताजें शॉप पूर्ण जळालें आहा, जळोन खाक जालेलें आहा. तें शॉप ग्रोसरीचें आसलें आनी कुशीकच एक तेच्या भावजयेचें शॉप आसलें टेलरिंग कपड्याचें, तेंय काबार जाल्लेलें आसा. तो आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट कडेन मागता की तांच्यांनी बेगितल्या बेगीन ताका मदत करची आनी ताका हितून म्हाका सेफ करपाक. कित्याक हाजें जर पळयत न्ही परिस्थिती जाल्यार एक सादारण अंदाजे असो मेळटा की 4:30 3:30 4:00 दरम्यान ही घटना घडलेली आसा. कित्याक ज्यो नॅस्लेचे जे वर्कर येताले रातचे नायट मारून तांचें जर तशें पळोवंक गेल्यार लक्ष वता म्हणजे अंदाज मेळना हें नेमकें केन्ना जाल्लें. जेन्ना एक 4:00 दरम्यान 4 4:30 दरम्यान जेन्ना लक्षान येयलें की धूर येता तेन्ना समज शेजारी आसले तांच्यांनी त्या ओनरांक कळयलें. ओनर सांगता लांब लांब रावता तांकां कळना म्हणून तांच्यांनी तुरंत फायर ब्रिगेड 2 फायर ब्रिगेडी हाडल्यो आनी तांच्यांनी तिजो फॉलो आटोकाट प्रयत्न केलो. म्हणून हो सामान कांयच मेळूंक शकलें ना. तांचे डीप फ्रीज मेळ्ळा, लायट सगळें खाक जाल्लें आसा, सगळें टोटल काबार जाल्लेलें आसा. आयज पहाटे सकाळीं 4च्या सुमारान हांगासर उजो लागलो. आतां तो कसो लागलो कितें तें आमी सांगूंक शकना. पूल सगळें जळलें आसा तेजें कांयच ना. पयल्या दिसता की 8 लाखाची ताका लुकसाण जाल्लेली आसा. आनी 2 शॉपां आसा ती खाणांची. एके सायडीक तेचे कपड्यांचें आसा आनी एके सायडीक तेची ग्रॉसरी भाजी बीन विकताली ती सगळी तिचे पयल्या तिची सगळी हें जालां तेची. आतां हांवें तुमचे कडेन मागता कित्याक हांव लायटीचें म्हणटलें जाल्यार हालींच लायटीचें कामां करून दितलें. सगळी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान नवो पोल घातला आनी लायटी घाल्या. पूण तो लायटीच्या हितून कांय पर्सन तेंचेच कितें तरी भितर तें शॉर्ट सर्कीट जावं शकता जावं कितें तरी जालां. तें काय जेन्ना तें आतां इन्क्वायरी जातली आनी रिपोर्ट जेन्ना सबमीट करतले तेन्ना कळटलें की एक्झॅक्ट कित्याक लागून लागलें तेंचो.